आमकां उदक सिरियसूच दिसना कोणाक. म्हाका याद जाता हांव शाळेन आसतना एक म्हादयचेर हांवें कविता बरयल्ली. आता तेजेर म्हणजे म्हाका म्हाज्या परस ताजेर कॉन्फिडन्स आसा. एक तर डॉक्टर म्हाका म्हणपा तूं बरोवपूच बंद कर न्ही. नाटकान म्हणल्यार कोणाकूच ब्लॅक आवट मेळचो ना. ती आटली जाल्यार केसूनच चिखलाचेर पडटली हें आमी केन्नाच चिंतना. काही नाटकां आमकां हसयता, काही आमकां नाटकां रडयता, काही नाटकां हसत खेळत आमकां चिमटो देखून काडटा. पण हालींच हांवें एक नाटक पळयलें जाणें म्हाका दिसता हसत खेळत चिमटो न काडटा म्हाका दिसता म्हाज्या कांचुलार मुस्काटार मारलें लिटरली. म्हाका दिसलें की हांव जागेपणी तें नाटक पळयतालो, बट म्हाका कोणें तरी सांगून दिलें की हांव जरी जागो आसलो त्या नाटकाक तरी म्हाका दिसता हांवें न्हिदपाचें एक सवंग घेतलेलें. त्या सवंगांतल्यान भायर सरपाची म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक गरज आसा, कित्याक विशयूच तसो आसा. हांव विशय नाटकाचो सांगिना कितें विशय आसा तो, बट म्हाका दिसता जें नाटक पळयलें ताचें नांव सांगता. नाटकाचें नांव गांव जाला जाणटो, सादर करपी संस्था कला चेतना वळवय. आनी आयज हेच कलाकार आमच्या मदीं आसा. पयले सुवातेर आमच्या बरोबर आसा अमोग बुडकुले जे डायरेक्टर आसा ह्या नाटकाचे. तशेंच आसा सुची नार्वेकर जाणें हो कॉन्सेप्ट आनी ताचेर बरयलां नाटक. आनी ऑब्वियसली आमचे सगळ्यांचे फेवरेट आनी लाडके राजदीप नाईक जे आसा एक्टर आनी प्रोड्युसर ऑफ दीस नाटक. म्हाका पयली सुवातेर विचारपाक जाय की जशें हांवें म्हटलें की कॉन्सेप्ट आनी बरोवप हें सुची तुवें केलां. कित्याक दिसलें की म्हादय सारको विशय घेवन एक नाटक मुखार बरोवचें म्हणून? म्हणजे म्हादयच्या पयलीं हांव येता मातशें. एक्चुली कसो आशिल्लो, आमी गांव जेन्ना पळयतात पयलीं, म्हणजे राजदीपाची आई, तेजो बाबा बरो नाशिल्लो आनी तेन्ना ती सदांच म्हणटाली की आपल्याक न्ही भंय दिसता रे तुमी खंयी गेली जाल्यार, कारण तो एकटोच. कित्याक तो पडलो जाल्यार उखलपाक 4 जाणां गांवान ना. आनी हांवें म्हणजे पयलीं हांव जेन्ना तांच्या केन्ना गांवान वतालें तेन्ना गांव सामको गजबजिल्लो आशिल्लो. पूण आतां करियरा खातीर म्हणा किंवां गांवान जें जाय तें मेळना म्हणा, पूण अशें म्हणून भुरगे सगळे गांवांतल्यान हळू हळू कमी जाल्यात आनी गांव जाणटे जावपाक लागले. कित्याक तर गांवान फक्त जाणटे उरल्यात. पण हाचो जर आमी बऱ्या पयलीं जर वचत, आमच्या पुर्वजां कडेन वचत जाल्यार पुर्वज कित्या खातीर येवन गांवांनी रावल्ले? उदकाच्या सोदीन येवन रावल्ले न्ही. मागीर आयज प्रश्नूय तोच आसा, म्हादयचो आसा. आमकां उदक सिरियसूच दिसना कोणाक. म्हाका दिसलें की गांव जाला जाणटो होच टॉपीक घेवन जर हांवें भितर म्हादय जर घातली, कारण आमकां कोणाकूच, कारण स्वता म्हाकाय बी जो मेरेन हांवें म्हादयचेर स्टडी करूं नाशिल्ली तो मेरेन म्हाका म्हादय बद्दल कांयच खबर नाशिल्लें. खबर आशिल्लें पूण इतलो म्हणजे जिवाळ्याचो किंवा इतलो मना लागपी विशय कसो दिसनाशिल्लो. पूण जेन्ना हांवें ताचेर अभ्यास केलो किंवा हांवें जायत्यो सभा एटेंड केल्यो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हो विशय खूब इम्पॉर्टंट आसा. कारण उदक जर ना जालें जाल्यार मनशाचें कितें जावपाक शकता हें तुवें नाटक पळयल्या उपरांत तुका अदमास येता आसतलो. व्हेरी एप्ट सब्जेक्ट. अमूक म्हाका विचारूंक जाय की गांव जाला जाणटो हे पयली लायनूच घेवन हांव वता की जशें ताणें सुचीन म्हटलें की गांवान लोक आतां जाणटेच उरले. आनी हांवें खूब गांव पळयला, म्हणजे आय थिंक सुर्ला ती सायडीन जर वचत जाल्यार ते जाणटेच आसता, बाकी सगळे जाण कामाक वता. हांव तुका खरें आवर्जून विचारपाक सोदता की तुजें ज्या क्षेत्रांत तूं काम करता तातूंत बरेचदां म्हणटा की आमकां गोंयान स्कोप ना किंवा आमकां परफॉर्म करपाक जाय जाल्यार भायर वचपाक जाय. ते मागीर सिरियल्साच्या माध्यमांत आसूं किंवा बाकीचे सगळे ऑपॉर्च्युनिटीज आसूं. कितपत तुका रेलेवंट दिसलो हो सब्जेक्ट आनी कित्याक तुजी अटॅचमेंट ह्या प्रोजेक्टा कडेन कित्याक जाली? सांगपाचें म्हणल्यार रेलेवंट, तूं पयलो जो क्वेश्चन विचारलो की गोंयान स्कोप ना काय कितें, म्हाका दिसना स्कोप ना म्हणून. प्रत्येकाच्या टॅलंटाचेर आसा. तूं जितलो तुजे कडेन टॅलंट बरो आसा तितले लोक तुका ओडून व्हरतले खंय तरी. सो म्हजें अजिबात मत ना की भायरूच वचून कितें तरी करपाक जाय. तूं आसा त्या गांवान किंवा आसा त्या जाग्यार सुद्दां तुवें जर 100% तुजें दीत, टॅलंट जो तुजे कडेन आसा तो दीत जाल्यार तूं जाता तितलो व्हडलो जावपाक शकता. सो पयलीं भशेन ना की मुंबय गेलो कांयूच आतां स्टार जातलो. तुज्या घरा कडल्यान सोशल मिडिया आसा, थंयच्यान सुरू जावं येता. सो फक्त तें आपणें करपाक जाय. हें पयलीं म्हजेर पयलीं विश्वास दवरप चड गरजेचो की हांव बाबा करूंक शकता म्हणून. तोच जर व्हरचें ना जाल्यार मागीर तूं मुंबय न्ही, तूं आनी अमेरिकेक सुरू तुका कोण पोवचोना. सो अशी म्हजी गजाल. सो ताका टच जावपा फाटल्यान की भावना म्हजी ही की आमचें गांव आमी राखून दवरपाक जाय. हे आनी हांवूय बी गांवांतल्यानूच आयिल्लो मनीस. शिकपाक सिटी पळयल्या हांवें, पूण शेनवार आयतार आयल्या नंतर जी गांवा कडेन वचपाची ओड आसता पळय ती जितले मेरेन उरता न्ही तितले मेरेन तुजे कडल्यान गांव तो सुटना कसोच. सो हांव शिकपाक मडगांव वचतालो चौगुलेन. कशे बशे 5 दीस काडप आनी शेनवार रातचो बानोड्या येवन म्हाका रावपाक जाय अशें म्हणून तो एक फील आसतालो. सो प्रत्येकाच्या मनान हो खंय ना खंय तरी एक कोपो आसतात.
तो मे बी दापिल्लो आसता तो केन्ना तरी उगडपाची गरज. सो आमचें नाटक तें उगडटा. दुसरी गजाल म्हादय. म्हाका याद जाता हांव शाळेन आसतना एक म्हादयचेर हांवें कविता बरयल्ली आनी सुनापरान्तार अंतर ती छापूनय आयिल्ली. मे बी 7वेक किंवा 8वेक आसतलो हांव. आनी वाळपयच्यान म्हाका खूब फोन आयले तेन्ना लँडलायन. सो की म्हादयचेर बरयला आनी हें. आनी युवा महोत्सवाक हांवें तो वाळपयचो एक ग्रूप पळयल्लो म्हादय म्हादय. सो ती मनान सामकी बशिल्ली की आनी ताचें नांव आशिल्लें म्हादय आमची गंगा त्या कवितेचें नांव. मागीर कामाक लागलो थंय हांवें एक स्ट्रीट प्ले बरयलो परत सेम नांवान म्हादय आमची गंगा. आज तो खूब कडेन जाता गोंयान. आनी तिसरें म्हणल्यार म्हाका हें नाटक मेळ्ळें. सो एक एक पावल चडत कशें म्हादयच्या वटेनूच गेलें कारण जी हांव मानतालो की ती आमची आवय म्हणून ती आवयच म्हाका आपल्या फ्लोआन व्हरता, माध्यमांतल्यान तूं आवयची सेवा सारकी. सेवा करता. येस, करेक्ट. राजदीप, हांव ताणें म्हटलें की आपणें कविता बरयली, स्ट्रीट प्ले बरयलो. हांव नाटक पळयताना म्हाका रियलायज जालें की दीस इज अ सब्जेक्ट वीच इज लायक अ स्ट्रीट प्ले. तूं करता कमर्शियल थिएटर, ओके, तातूंत म्हाका इदर सम डिफरंट सब्जेक्ट आसपाक जाय किंवा कॉमेडी, दॅट इज वन वीच इज सेलिंग. म्हादय व्हेरी सिरियस विशय इनकॉपरेट करून, म्हणजे हांव सुचीक तर क्रेडीट दितात की अशा प्रकारे ताणें तो स्टिच केला शब्दांनी आनी आपल्या ओळींनी की तो स्मूथ वता. एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्युसर, हाऊ मच कॉन्फिडंट वर यू की ना हे म्हादयचेर जरी असले विशय जरी गांव जालो जाणटो आसत, बट ना हें नाटक करपाचें आनी आपल्याक कॉन्फिडन्स आसा आपल्याचेर आनी आपल्या टिमीचेर. हें तुका खंय कसलें बळ मेळ्ळें? बेजिकली कसं, हांव जरी एक्टर जरी आसलो न्हू जाल्यार हांव चळवळींतलो मनीस, कारण हांवें खूब चळवळी केल्या हेज्यो भाशा आंदोलन जावं सगळें आसूं. आनी ह्याय चळवळीन म्हादय म्हणजे म्हादयचो फटको, म्हणजे म्हादयचो फटको म्हणना हांव, पूण ज्या देवार म्हादयची मिटींग जाली त्या देवार हांवें एक व्हिडियो केलो आनी ते गव्हर्मेंटान म्हाज्या नाटकाचे जे शो दिले तेच बंद केले. सो हांव कांयच करपाचें गरज, हांवें एक व्हिडियो सुद्दां करीत जाल्यार म्हाजो धाक लागता म्हणटा तसो. आनी सुची कडेन कॉन्सेप्ट आशिल्लो गांव जालो जाणटो, गांवा बद्दल बरोवपाक. सो ताका म्हणटा की गांवा बरोबर आनी ते आनी हांव सदींच म्हादय बद्दल हें करतालीं आनी आमकां सभेक बी वचप नाटक आनी हें धरून जायनाशिल्लें. सो म्हाजी लागणूक आसा म्हादय बद्दल कितें करया, आनी म्हजे कडेन शस्त्र आहा तें नाटक. सो आमी ह्या शस्त्राचो वापर जर लोकां मेरेन पावपा खातीर केलो जाल्यार कितें जातलें, हो हें आमचें खूब फावटी डिस्कशन जातालें. आनी जेन्ना ताजो विशय आशिल्लो गांव, पूण आमी जेन्ना म्हादय घातली पळय तेन्ना खरें सांगता तेजो प्रेशर इतलो जालो की हाय जालो तेगेलो, कारण तें विनोदी करता करता हें नाटक लोकां मेरेन पावपाक जाय. आनी म्हाज्या म्हणजे कितलीं वर्सां जालीं हांव आनी तें बरोबर आसा, पूण फर्स्ट टायम हांवें ताका इतलें अस्वस्थ पळयलां की नाटक बरयल्या उपरांत प्रेजेंट जावच्या पयलीं तेजें इतलें तें अपसेट आशिल्लें. शो जो नाटक म्हणटा काय जो पर्यंत ऑडियन्सा मुखार येना तो पर्यंत कळना कितें जातलें म्हणटा तें सामकें. आनी ताका हांवें केन्ना समाधानी पळय, ज्या दिसा फोंडेचो प्रयोग म्हणजे ना पयलो साखळेचो प्रयोग जेन्ना सक्सेसफूल जालो तेन्ना तें आरामान न्हिदलां म्हणटा तशें, इतलें अस्वस्थ आशिल्लें तें. आनी म्हाका ताजेर कॉन्फिडन्स आसा कसो, ताणें जेन्ना आमी खतखतें केलें, पॉलिटिकल सटायर आशिल्लें आनी तें फर्स्ट म्हणजे तें तागेलें म्हणजे गव्हर्मेंटाक टार्गेट करपी नाटक म्हणल्यार तें. आनी ताजें म्हणजे तेज्यान पयलीं नाटकां बरयल्लीं तिणें, म्हणजे ती हाजी आशिल्ली कौटुंबीक हाजी आपली कितें ती फॅमिली ड्रामा आशिल्लो. पूण हें नाटक आशिल्लें तें हाज्यान तें सक्सेसफूल जालें. ताज्या उपरांत काणी नव्या युगाची तेणें 100% सक्सेसफूल जालें. आतां तेजेर म्हणजे म्हाका म्हाज्या परस ताजेर कॉन्फिडन्स आसा ताजेर बरोवपाचें. आनी तें बरयतना सांगता हांगा न्हू हो लोकांक आवडटलो. आनी तें मिर्ची रेडिओ मिर्चीन कामाक आशिल्लें ताका न्ही तो कितें तो लोकांची नाळ पल्स खबर आसा. एज अ प्रोड्युसर म्हणून हांव म्हाका जाय कितें ती सेल जावपाक, पूण ताका खबर आसा कितें लोकांक आवडटलें आनी खंय बोर जातलें तें ताका गणीत जमलां ताका. सो म्हाज्या परस म्हाका ताज्या लेखनाचेर कॉन्फिडन्स आसा. म्हणून हांव बिंदास एज अ प्रोड्युसर म्हणून हांवें नाय म्हणटा ह्या नाटकाक खर्चूय खूब जालो, कारण आमचो तो सेट बी चेंज जाता. हय, ताज्या कॉन्फिडन्साचेर. आनी अमोग आशिल्लो वांगडा बरोबर. अमोगाचो आमी पयलींच्यान अमोगाची बालनाट्य बसयल्या ती पळयत येयल्या आनी ताजी अभिनयूय पळयला हांवें. सो तो एक कॉन्फिडन्स आशिल्लो. सो पयशे घालतना भंय दिसलो ना. सुजी, खरेंच विचारपाक सोदता की ताणें म्हटलें साखळेचो जेन्ना पयलो शो जालो आनी तेन्ना यू वर रिलॅक्स्ड. म्हाका ताज्या पयलींची परिस्थिती तुजी आनी त्या शोच्या नंतरची परिस्थिती, हाव वॉज दॅट, एक जिस्ट सांगचें. एक्चुली जाल्लें कितें जाणा रोहीत, म्हजो म्हणजे म्हाका कशें आशिल्लें म्हादयचो विशय
तो जर हांवें ताची फकाणां मारली शी दिसली जाल्यार कितलेशे जाण हर्ट जातले आशिल्ले आनी रॉंग मॅसेज लोकां मेरेन वचपाक जायना. सो हो एक म्हणजे बांदिलकी आमचेर आसता न्ही की आमचेर जबाबदारी आसता. आमी कितेंय दिवपाक शकना. बरें आमी 25 वर्सां जालीं ह्या फिल्डान जेन्ना आसात तेन्ना ह्या 25 वर्सां जर आमी कितेंय दिलें जाल्यार खपतले अशें नासता. लोक असो आसा की बरें जाल्यार बरें, लोकांक दोनूच खबर आसा, बरें किंवा वायट. ऑडियन्स क्रिएट केला That you know, हय, पूण ऑडियन्साक आमी गृहीत धरपाक हा शकना. ग्रांटेड सो गृहीत धरपाक शकना म्हणून. आनी म्हजो बीपी म्हणजे हांगा सांगप न्ही, पण म्हजो बीपी 200 आनी 120. हो सतत कितलोसो. तेव्हा हांव डॉक्टरा कडेन वता. डॉक्टर म्हणटा आपूण तुका कांयच करपाक शकना हाजेर, गुळयो घालपाक शकता, पूण सद्या तुजो स्ट्रेस लेवल चड आसा, तो कमी कर. आपूण कांयच करपाक शकना. एक तर डॉक्टर म्हाका म्हणपाक तूं बरोवपूच बंद कर न्ही. सो हांवें म्हणलें तें शक्य ना. सो ओके, तो एक टायम आशिल्लो, पूण त्या टायमाची पावती मेळ्ळी न्ही म्हाका. सो ताजेर हांव खूब हॅप्पी आसा. कारण जो मेरेन पयलीं गांवांत एक 2-3 शो, कारण पयले शो इतले पॉलिश आसनात. आमी गांवांत थोडे शो केले थिएटरान वचच्या पयलीं. सो त्या वेळाचेर सुद्दां अनपॉलिश शो सुद्दां लोकांनी म्हणलें की बेस्ट कितें तरी घेवन आयला म्हणून. पूण तेन्ना सुद्दां आमकां इतलें हें जावना, कित्याक एक हाचो प्रेक्षक थिएटरान येता न्ही, एक वेगळ्या लेवलाचो येता पळय, आनी तो पळयता तेन्ना सॉफेस्टिकेटेड म्हणटा तसो, आनी तो ओग्गी बसून थंड बसून तुगेले सिरियस सुद्दां वेवस्थीत पळयतात. गांवांनी म्हणा बोवाळ चालू आसता आनी हांसता हांसता वतात सगळे. पूण थिएटरान जेन्ना पयलो शो सक्सेसफूल जालो आनी लोक जेन्ना येवन एप्रिशिएट करपाक लागले न्ही, त्या दिसा ताणें सांगलें तशें खरेंच हांव सुशेगाद न्हिदलें. राजे म्हाका विचारूंक जाय, पोस्ट साखळेचो शो आनी आतां फाटले 2-3 शो जाले पळय, ताच्या नंतर दोतोरा कडेन बीन गेला तूं ताका ना प्रेशर देवलो म्हणजे प्रेशर चड आसा. ना प्रेशर ना. आतां कसो आसा, तेजे तोंडाचेर तेजी तेज पळोवन दिसता की ना ते ओके आसा म्हणून, समाधानी आसा म्हणून. आनी एक बरी कशी गजाल, तेज्या उपरांत आतां आमी रिपीट शो करता पळय. आतां आमचो फोंडे आसा आनी पणजे आसा. पणजे कितलेशेच जाण सोदताले आनी मजा म्हटल्यार अशी, आयज आमी बोर्ड लायला, पूण आमी 2 दीस पयलीं सुटी आशिल्ली म्हणून जस्ट डिक्लेअर केल्लें की आमी ऑनलायन करता म्हणून. जवळ जवळ 70% आमच्यो टिकेटी खपल्यो. Oh, that's nice. 70% टिकेटी कला अकादमीच्यो खपल्यो. त्या शिवाय राजू कला मेंद्रेचे जवळ जवळ 20-25% ऑलरेडी खपल्या. आनी लोकांचो ओघ जो आसा, जो रिस्पॉन्स आहा पळय, इतलो पावरफूल आसा. आतां आमचे 4 शो आसा. 7 तारखेक राजू कला मंदिरान फोंड्या, 14 तारखेक रवींद्र भवन कुडचड्या, 21 तारखेक 10 तारखेक कला अकादमी पणजे, आनी 21 एप्रिलाक आमी सांखळे करता. सो ताका रिस्पॉन्स खूब आसा. नवे वेन्यूज लोकेशन्स आसा आनी थोडे तुमी रिपीट. हय, थोडे रिपीट शो आसा. आनी ऑफकोर्स हातून न्ही म्हणजे अमोगाचें म्हाका एक खासियत कितें दिसता जाणा, अमोग न्ही सतत त्या नाटकान सतत, इवन तो आतां जेन्ना हे शोज आसता पळय न्ही थिएटरांतले सुद्दां, आयकाता म्हणजे तो प्रत्येक फावटी पळयता आनी हें तुमकां हांगा अशें कितें तरी करपाक, म्हणजे तो सतत थ्रू आवट. आर्टिस्टर असतात त्या प्रोसेसान, पूण डायरेक्टर नाटक जाल्या उपरांतूय तो त्या प्रोसेसान आसता. तो पळोवन म्हाका ताका हॅट्स ऑफ करचें. पयर आमचो शो आशिल्लो पळय हांगा, आमी आमच्याच बोवाळान, पूण तो आमकां प्रत्येक फावटी येवन म्हणटालो हांगा जाग्यार करपाक जाय. आमी विसरलेले ते, तो विसरो नाशिल्लो. तेणे पयलो शो पळयल्लो आनी ह्या शोच्या पयलीं ताणें आमकां सगळीं इंस्ट्रक्शनां दिल्लीं म्हणून. हय, ज्यो आमी चुकी हांगा केल्ल्यो पळय पयल्या शो, त्यो हांगा जाल्यो ना. त्यो ताका लागून. आनी बिफोर दीस शूट बिगेन हांव आवर्जून सांगपाक सोदता की तुमचें जें डिस्कशन आसलें तें इट वॉज कंटिन्युअसली की ना हें हांगासर तें हांगासर तें. सो यू स्टील इन दॅट नाटक. हय सामकें. मग म्हाका खरेंच विचारपाक जाय की हांवें खुबश्यो इनोवेशन्स पळयल्यो ह्या नाटकान. इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्टूय इनोवेटीव असलो की असो कॉन्सेप्ट स्ट्रीट प्ले सारके विशय तुम्ही नाटकान कमर्शियल नाटक करून ताजेर थिएटरान तुम्ही गेल्या. काहीशी इनोवेटिव्स पहिले विथ रिस्पेक्ट टू जशें सुशील म्हटलें की जो सेट आसा इट कम्प्लिटली चेंजीस. ते कसो चेंज तो ऑब्वियसली नाटक पळया आनी तेचो आस्वाद घेया, हांव तें सांगिना. बट आनी एक गजाल पयली हांवें, देयर वॉज अ लिटल स्लायट मॅजीक. म्हणजे म्हाका येयलो हांव जादूच्या शोक बसला म्हणून. तो जादूच्या शो बद्दल त्या हेच्या बऱ्या मुवमेंटा बद्दल म्हाका तुवें सांगचें, बिकॉज दॅट इज समथींग दॅट आय वॉज रियली सरप्रायज. आनी बाय द टायम आय सॉ आय कुड नॉट रिकलेक्ट वॉट आय हॅड सीन प्रायर. आय सिरियसली हॅव टू से दिस की जसो हांवें तुका पळयलो ताज्या नंतर जे फ्लिप जालें पळय, ताज्या नंतर आय कुड नॉट रिकलेक्ट तूं पयलीं कसो दिसतालो तो. सो ताज्या बद्दल म्हाका खरेंच सांगचें. जेन्ना स्क्रिप्ट हांवें वाचली ती म्हादयचेर आशिल्ल्यान ती तिजें वजें जें आशिल्लें पळय तें अजुनूय आमचेर आसा, सगळ्यांचेरूच आसा तें. कित्याक आवय म्हणटा आमी ताका, आनी आवय इतलोच मोग आमी तिका जाता तितलो दिला. सो जेन्ना वाचली तातूंत
म्हाका अशें जाणवलें की जर खंय ब्लॅक आउट घालीत किंवा नॉर्मल टायप करपाक जर हें वचत बॉक्स सेट करपाक वचत जाल्यार ते तितलें म्हाका दिसता इम्पॅक्टफूल जावचें नाशिल्लें. स्पेसीस मेळटले. स्पेसीन मेळटले आशिल्ले ते ड्रॅग जावपाचे चान्सीस आशिल्ले कित्याक तो जो हाताळप जे आमी ज्याचेर उजवाड घालपाक वता न्ही तो खूब जड. सो हांवें म्हणटा आसतना की म्हाका अशें जाय थंयच्यान आयलें ना हांगा ताका एक्झीट आसा भितरले वचून ताका चेंज करपाक वता म्हाका ना स्टेजीर कितें तें स्टेजीरूच कितें तें आनी हांगा नाटकान म्हणल्यार कोणाकूच ब्लॅक आउट मेळचो ना. तुम्ही रेड बुल पिया किंवा आनी कितें पिया तुम्ही एनर्जी खंयच्यार हाडटली ती हाडा पूण हांगा ब्लॅक आउट कोणाक मेळचो ना आनी एकूय ब्लॅक आउट नाटकान तें ना. बिकॉज बरेचदा न्ही जेन्ना एक सेट इवन स्लायटस्ट सेट चेंज जाता ना एक्टराक न्ही ब्रीथ करपाक स्पेस मेळटा आनी देर इज समबडी हू इज डुईंग दॅट फ्लिप. हांगासर एक्टर्सूच करता यार तूं पयसो वसूल केला तांचो. खूब हांवें त्या मानान तांकां खूब त्रास दिले हांवें म्हळ्यार आमी तूं जादू जो म्हणलो तो सगळ्यान पयलो कॉन्सेप्ट आयलो म्हज्या तकलेन. म्हाका दिसता 3-4 दीस जाले उपरांत हांवें सांगिल्लें की अशें जालो चेंज हें म्हाका जाय कशें हाडटा तें आतां तुमी पळया तुमकां जर आवडलें तें दवरात तुमकां जर दिसता जमना जाल्यार मागीर हांव कांय करूं शकना नाजाल्यार मागीर दुसरो कितें चान्स पळया. पूण हें जर जालें जाल्यार तें आज मेरेन म्हाका दिसता स्टेजीर अशें नाटकांनी जावना अशें म्हणजे जितलें म्हाका रिकलेक्ट जायना. पुणून अशें ठाक करून चेंज जावपी अशें आमच्या गांवांनी जात्रेनी जाल्यार ते केन्नाच पळोवना. मे बी कला अकादमीच्या खंय दिश्टी पडलां आसत पूण तें अशें म्हाका जाय आशिल्लें सुरवातीच्यान. ताज्या नंतर मागीर तो दुसरो सेटाचो हें आयलो तो दुसरो कॉन्सेप्ट आयलो तो खुबूच लेट आयला तो म्हणजे म्हाका दिसता 7-8 दीस आसतले पयल्या शोवाच्यान तेन्ना तो कॉन्सेप्ट आयला. कित्याक ते जो जड जे आशिल्ले पळय ते तो इतलो प्रेशरान आशिल्लो की कितें दिवचें थंय सडनली चेंज कितें जाय कित्याक तो जर जावना न्ही जाल्यार ते फेल वता. ते जाता जाल्यार ती मजा आसा अशें म्हणून. आनी राजदीप भाईन आनी सगळ्यांनी हय म्हणलें म्हणून म्हाका तें आनी चड बरें दिसलें कारण तें जावप ताका गरजेचें आशिल्लें. तो जो अशें लोकांक जाता पळय त्या टायमार ते लोक याद धरून वता आनी तें म्हाका जाल्लें जायच आशिल्लें. तें हय म्हणल्यार पुरो अशें हांव देवा कडेन मागतालो आनी तें एका धपक्याक तांणी हय म्हणलें तें म्हाका आनी चड बरें दिसलें. आनी जेन्ना असो प्रोड्युसराचो लेखकाचो आनी टिमीचो जेन्ना सपोर्ट मेळटा पळय तुका आनी 4 गजाली एक्स्ट्रा सुचता. जेन्ना तुका तें वडप जाता पळय अरे देवा 3 रुपया दिले आनी तातूंत सगळें कर म्हणटा किंवा 2च गजाली दिले आनी 10 गजाली दाखय म्हणटा तेन्ना त्यो गजाली तितल्यो जश्यो आतां जुळटा तश्यो जुळना. सो सपोर्ट आसप खूब ना म्हाका एक आवडलें. वी स्पोक अबाउट द सेट जो सेट डेफिनेटली चेंज जाता. वी स्पोक अबाउट अ लिटल मॅजीक त्या मॅजिका बद्दल आमी सगळे उलयले पण मॅजीक रिवील करूंक ना. ते जर पळोवंक जाल्यार डेफिनेटली नाटकाक येवचें पडटा. यू आर अ स्मार्ट डिरेक्टर ओके लेट अस कंटिन्यू बट ऑब्वियसली तुमकां ते मॅजीक पळोवपाक जाय बिकॉज दॅट इज व्हेरी इम्पॅक्टफूल. एक स्मॉल लिटल थिंग बट इट रिमेन्स विथ यू इवन आफ्टर द प्ले इज डन. एकूच एड करीत दिसता कारण तो जो हें आसा न्ही ताका म्हाका दिसता म्हणिल्ले प्रमाणे नाटका परस ताका चड तकली खरपसूक केल्या. ती तेणें कळटलें. कोणाची आयडिया असली एक्चुअली आणि एक्झिक्युटिंग पर्सन कोण असलो ताका आयडिया तुजी आसतली. आयली ती आनी सगळें करपी ताणें ऍक्च्युली कशें जालें बरोबर म्हाजो तो प्रेशर वाडपा फाटलें कारण कारण न्ही ते एक बरें आसा बिफोर यू कंटिन्यू शिवलो कोण तो हांवेनूच तुवेंच शिवलो हांव विचारपाक लागलो ते शिवण्याच्या मनशाचें एक प्रेशर चेक कर. वटेन बरोवप आनी एके वटेन शिवप. हो तर म्हाका मदीं मदीं म्हणटा तूं अगो फक्त शिवपीच जातलें काय बरयतलें तें तरी कंप्लीट कर. अरे पण दोन्ही प्रेशर म्हाका आसा आनी दोन्ही सायमल्टेनियसली वचपाक जाय बिकॉज रिहर्सलीक जर तें मेळना जाल्यार प्रॅक्टीस जावची. आनी प्रत्येक दिसा हांव विचारता जालो डेली पयलो क्वेश्चन तो फॉलोअप शिवला आनी ती वटेन नाटकूय बरोवपाचें उरलां हेंय उरलां आनी तें जर जायना जाल्यार कितल्योशोच गजाली चेंज करच्यो चेंज पडटा. जाता खरें. न्ही आनी कशें जातालें मागीर हांवें घरांतली चिंदी सगळे एकठांय केले पोन्ने कपडे ते पयलीं हांव करून पळोवपाक लागलें आनी त्या प्रोसेसांतल्यान वतना खूब त्रास जाले कित्याक तकलेन कांय नाशिल्लें पूण तरी तें हाडपाचें आशिल्लें आनी हांव दुसऱ्या कडेन वचून म्हाका जें जाय तें सांगलें म्हणून म्हाका तें मेळचें नाशिल्लें. सो त्या खातीर हांवें ठरयलें की तें हांवेनूच केल्लें बरें म्हणून. आनी पयलीं हांवें म्हणजे म्हाका दिसता मिक्सिंगांतलें म्हणजे मिक्सिंगान हांव 7 रोल करतालो पयलीं. ताजे सगळे कॉस्ट्यूम तेणें केले की फाट 7 रोल म्हणजे सेकंदा भितर हांव चेंज जाता. म्हणजे कशें हात दिसता हांगा पूण दुसरे कपडे घालून तो भायर येता इतले फास्ट चेंजीस आशिल्ल्यो. पूण सगळ्यो हांवें म्हणजे ह्या आतां एका मिक्सिंगाक खूब तेन्ना तकली ल्हान आशिल्ली आतां तकलेचेर व्याप खूब आसा तातूंत भितर. सो वी नेवर न्यू सुची इज अ फॅशन म्हणजे इन प्रॅक्टिकल वर्ल्ड ना तूं खबर आसतली. ना कॉस्ट्युम्स म्हणजे आमच्या नाटकाचे चडशे कॉस्ट्यूम तेच पळयता.
आनी ताणें केलो म्हणून तो चड बरो जालें, दिसलो. impactful जालें, टाक very true. करून जे कितें जाता पळय थंय खरेंच best. राजदीप न्ही म्हाका एक खरेंच विचारूंक जाय की देर इज अ डायलॉग वीच जेन्ना आयकलो न्ही म्हाका म्हणजे आंगार कांटो असो आयलो आनी म्हाका मातशें दोळ्यान दुखां सुद्दां आयल्या आसतलीं. इज वेर यू से की प्रत्येक गजाल ही जाणट्यांनीच करची पडटा. वेन इट इज रेवल्युशन की ती जाणट्यांनीच करची पडटा. वाय हो तुमकां सगळ्यांक एक्चुली प्रश्न तूं कित्याक दिसलें की ती लायन त्या नाटकान बरोवची आनी व्हेरी वेल डिरेक्टेड आनी व्हेरी वेल परफॉर्म्ड बट ती दॅट लायन रिमेन्स विथ यू की प्रत्येक गजाल रेवल्युशन जें आसा की तरणाटे आसूं नासूं येत जाल्यार बरें आसा नाल्यार पण जाणट्यांकूच तें पयलें पावल घेवचें पडटलें. इट्स अ व्हेरी इम्पॅक्टफूल स्टेटमेंट. ऑफकोर्स ते लेखकान डायलॉग्स बरयल्या हांवें ते प्रेजेंट केल्या आनी ते सदींच म्हणटाले आमी पळयल्या न्ही म्हणजे ते डिस्कस करतना सुची म्हाका सदींच सांगताले की निर्मलताई सावंतूच म्हादय खातीर येता, राजेन केरकरूच आसा, राजेन घाटी आसा, आतां प्रज्वल साखरदांडे आसा, पूण आमी इतले यूथ आसा पूण कितले लोक कितले युथांक म्हादय बद्दल कळकळ आसा. म्हादयच्या धबधब्याचेर आमी सगळे धांवता पूण म्हादयचे धबधबे आटले जाल्यार कितें जातलें हो आमी केन्नाच विचार करिना. आमी कॅसिनोचेर वता पूण ती आटली जाल्यार कॅसिनो चिखलाचेर पडटली हें आमी केन्नाच चिंतना. आमी नुस्तें खाता पूण हें नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें कित्या खातीर तयार जालां तातूंत म्हादयचो कितें वांटो हो आमी केन्नाच विचार करुना. ह्यो सगळ्यो गजाली आनी आतां हें आपलें आमी वाग म्हणटा आमच्या रानान घरांनी देंवता कित्याक ते म्हादय जर गेली तांकां उदक ना जाल्यार आमच्या घरांनी येवन उदक दिवचें पडटलें दिवचेंच पडटलें आमकां. हो अधिकार तेंचो तो आमी काडून घेता. सो ह्यो सगळ्यो गजाली जे आमकां युथाक कळना आनी ती जेन्ना आड्डून सांगता आनी आमी तुवें सुरवात केल्या तशी आमी जी न्हिदोना पूण आमी न्हिदेचें सवंग करता. ह्यो गजाली आमकां खंय तरी खाताल्यो आनी त्या सुचीच्या तकलेन तो खतखत्तालो आनी निमाणें कशें आमी चळवळींतल्यान येतल्यान न्हू तो म्हाका जेन्ना फील जाता पळय न्हू आनी हांव ज्या फिलिंगान घेता तेन्नाच तो तुका फील जाता. हांव जर बेश्टो आर्टिस्ट आशिल्लो आनी ते डायलॉग्स बेश्टे घेवपा जाय आशिल्ले तर तुका फील जाता. जेन्ना म्हाज्या पोटांतल्यान येता पळय न्हू तुका जेन्ना हांव कांटो काडटा तेन्ना म्हाज्या आंगान कितें जावचें पडटलें म्हाका भार येवचो पडटलो तुका जगचें पडटा तुका न्ही तें. जगचें पडटलें. हांव तो जगता आनी म्हाका जगचो पडटा नाल्यार आमी त्या खातीर आमकां म्हणजे खंयचे सरकार आमी सरकाराक नाका आतां कितें आमी उलयता पोटतिडकीन ते मागीर फाल्यां सकाळी ताजो परिणाम कितें जातलो तेजो आमी केन्नाच विचार करुना. आयजूय करुना आनी मुखारूय करचो ना कारण तें जगपाकूच जायना म्हाज्यान न्ही उलयल्या शिवाय म्हादयचेर उलोवपाक जाय. नाही आणि आय कम्प्लिटली अग्री जेन्ना तुम्ही म्हटलें की सुचीचो प्रेशर वाडलो तुवें स्वता म्हटलें दोतोरा कडेन म्हाका वचचें पडलें बिकॉज देर आर मुवमेंट्स म्हणजे बरें ते हसत खेळत तुमी सांगता बट देर इज वन मोनोलॉग वीच आय रियली वॉन्ट टू से इज वन मोनोलॉग ऑफ यू जो तुवें डिलिव्हर केला तो डिलिव्हर करतना तुजी एनर्जी पावतात आमच्या कडेन बट म्हाका दिसता ज्या फोकस्ड रित्या बरयला पळय तो इज सिम्पली कमेंडेबल. म्हणजे तो उरता म्हणजे नाटकान तुवें बरें म्हाका बरें यू पॅम्पर्ड मी यू मेड मी स्मायल यू मेड मी लाफ एवरीथींग सगळें केलें बट जेन्ना हांव नाटकांत थिएटरांत भायर वता वॉट रिमेन्स इज दॅट मेसेज वॉट रिमेन्स इज दॅट मोनोलॉग. सो तो जो बरयला पळय इज रियली फॅन्टॅस्टीक सुची खरेंच वन ऑफ युअर फायनस्ट वर्क्स आय वूड से. आणि म्हाका दिसता हें नाटक सगळ्या मेरेन पावपाक जाय. ही मेसेज जर वचपाक जाय जाल्यार एवरीबडी शूड एटलीस्ट कम अँड वॉच वेदर यू बाय दॅट नाटक म्हणजे तूं तो मेसेज इफ यू वॉन्ट टू बाय ऑर नो इज अ डिफरंट केस बट एटलीस्ट यू शूड लिसन टू वॉट यू सेड. त्या खातीर प्रेशर चड वाडलेलो फॉर दॅट मोनोलॉग इफ आय मे आयडेंटिफाय द प्लेस. नॉट ओनली फॉर दॅट मोनोलॉग पूण एक्चुली ओवरऑल प्रोडक्टा खातीर पूण एक तुवें विचारलें पळय न्ही कित्याक जाणटेच का म्हणून आमचे युथांचो प्रॉब्लेम कितें जाला ना युथांक कितेंच म्हणजे आतां सद्याक मोबायलान ते अशे पडल्यात की तांकां दिसता की हे विशय म्हणल्यार दुय्यम विशय कशे. नांवां घेतलीं जाल्यार निर्मला सावंत प्रज्वल साखरदांडे राजन केरकर राजन घाटी हीच नांवां येतात न्ही. आतां नवीन नांवां कोणाचीच कित्याक येना. सो हो विशय न्ही म्हणजे आमी आतां हसता दिला खरें पूण हो विशय मनाक लागता कारण आमचे तरणाटे न्हिदल्यात न्हिदेचें सवंग घेतला काय आमच्या तरणाट्यांक पडिल्लेच ना. आनी अशें जर जालें न्ही जाल्यार आमच्या खातीर खुबशे जे विशय आसात जे जर तरणाट्यांनी हातीन घेवन आल्यार खूब भयानक आसा. कारण आमी मिंदे जावपाक लागल्यात काय वचत ते फक्त मान हालयतले काय आमी बी आंदोलनान कारण चळवळींतल्यान आयिल्ले मनीस हातीच्या बोटार मेजपी इतलेच मेळटात. आणि ताजेर आनी ताजो एक कॉम्प्लिमेंट आमकां कितें मेळ्ळो नाटक सोंपलें तेन्ना
एक चली मेळ्ळें आमकां आनी तें म्हणपालें म्हणजे ते बाबडे सादे भुरगे ते म्हणपालें म्हादय बद्दल आपण आयकल्लें खरें पूण नाटक पळयतकीर म्हादय कितें सारकें. कळ्ळी म्हणपालें आनी इतलेंच पुरो जालें म्हणजे म्हाका खंयचो कला अकादमीचो एवॉर्ड नाका साहित्य अकादमीचो एवॉर्ड नाका म्हाका त्या मनशा भितर म्हादय कितें म्हणटा तें घालपाक जाय आशिल्लें. आमी जर युथा मेरेन जर पावता आसत जाल्यार जाल्यार हे हें माध्यम. नाटकाची चीज म्हणजे कशा गांव जरी जाणटो जाला असलो तरी सुद्धा आमी युथा मेरेन म्हणजे जाणट्यां खातीर न्ही हय, पण युथा हे मेरेन फुडच्या पावपाक जनरेशना खातीर पुढच्या हें नाटक. जनरेशना खातीर अमोग म्हाका खरेंच विचारूंक जाय की जशें आमी म्हटलें की नेक्स्ट जनरेशन आमी ब्लेम करता म्हणा किंवा एक्चुअली ते विक्टीम कार्ड आसत किंवा कितें आसूं म्हादयचो जर विशय घेतलो एम आय नॉट इंटरेस्टेड इन म्हादय एंड द लायफ लायन दॅट इज देर काय माय लायफ हॅज बिकम सो कन्विनियंट की हांव तान लागली मरे उदकाची बाटली घेवया 10 रुपया 20 रुपयान पडटा हॅज लायफ बिकेम हे जे गरजो आसा पळय हॅज इट बिकम चीप or are we conveniently ignoring what is required for us? म्हाका दिसता हो गोंयचो प्रॉब्लेम स्पेशली हांव म्हणन की फक्त म्हादय खातीर न्ही खंयच्याय गरजे खातीर गोंयकार जशें जगप जालां पळय ताजो हो इशू आसा कारण आमकां सगळें इतलें हाडून दिलां सगळ्यांनी लाड केले आमचे ते आनी हांव म्हज्या भुरग्यांक म्हणटा आसतना म्हणटा की आमी ओवरऑल इंडिया पळयता तेन्ना सगळ्यान ल्हान स्टेट गोवा आनी त्या खातीर ल्हान आशिल्ल्या कारणान तें बरें सक्सेसफूल जाला पूण बारीक आशिल्ल्याचो हो सामको वायट परिणाम जाला की आमकां कित्याचें पडलेलेंच ना कित्याक म्हाका प्रत्येक गजाल मेळटा आनी आमकां ही डेली भुरग्यांक क्लासीनी दिश्टी पडटा कितें चलना मुखाल्ली पिडी येता ही ती दिश्टी पडटा तांकां घरा कडल्यान चलत येवपा नाका बालरथ दिली आमकां थंय बॅगां घेवन घरा वचपा नाका म्हण आतां 2 बुकां जाल्या एक स्कुलान दवर एक घरा कडेन दवर म्हणजे लिटरली आपलें वजें सुद्दां ताका घेवन वचपाचें आनी लोकांचें कितें उखलतलो तो म्हजें पुस्तक म्हजी चोपडी जर हांव व्हरचो ना जाल्यार मुखार आनी येता म्हादय सांबाळटले ते सो आमी बरेंदा म्हणटा की वी आर ब्लेस्ड आय थिंक आमी म्हाका सैमा खातीरूच आर ब्लेस्ड की आमचे इतके सोशियो इकॉनॉमीक लायफ इज बीन कन्विनियंट म्हणून म्हाका दिसता सायडीच्या शेजारची राज्यां जी आसा गांव आसा स्पेशली ते आमकां अशे व्हडले अमेरिकेक गेल्ले सारके तांकां दिसता ह्यूज डिफरन्स तांकां पळोवपाक मेळटा गोंयान जेन्ना ते येता आनी ह्याच खातीर ते प्रॉब्लेम आमचो सुरू जाला की आमकां ते बाकीचे गजाली पडलेल्यो ना हेच जर मातशे जस्ट बॉर्डर क्रॉस करून तूं महाराष्ट्रान गेलो कर्नाटकान गेलो जाल्यार वे डिफरंट जाता तांची लायफ प्रत्येक गजालीक तांकां संघर्ष करचो पडटा तो आमकां करचो पडना आतांची पिळगी जी आसा ती जर आशिल्ली जाल्यार स्वातंत्र्य मेळटलें आशिल्लें अजिबात नाही ते आणि ट्रिपलीन उरतले आशिल्ले आमचे बरोबर पोर्तुगीज आमी ऑनलायन रेव्होल्युशन करूंक पावतले दॅट्स वॉट वी कॅन डू येस लायक ओके कमिंग बॅक टू द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग ऑब्वियसली ह्या सक्सेसफूल तुमची सुरवात जाल्या ह्या नाटकांतल्यान ऑब्वियसली प्रयोग जाता परत तुमी रिपीट थिएटरांनी वता काही नव्या थिएटरांनी आतां तुमी प्रयोग करतात गोंय बरें नाटक गाजतलें ओवर अ कोर्स ऑफ टायम फुडें वॉट इज द नेक्स्ट बीग थिंग that Kala Chetana has in offering, which will make Suchi's blood pressure again high. ना नवें आसा आनी ते अमोगाच्या हातीरूच जातले सो अमोगाक अजून खबर ना कितें म्हणटा तें पूण नवें चळवळ सुरू जावपाच्या नाटकाच्या फिल्डान जी कोंकणी नाटकाच्या फिल्डान गरज आसा पळय अशी चळवळीचें नाटक सुरू जावपाचें आसा जें हें सोंपल्या उपरांत मागीर अमोगाच्या कानार अजून मेरेन घालून तेज्या फुडें वचून हांव अशें सांगता की आमचे तरणाटे किंवा आमची धाकटी पिळगी आसा ती नाटका कडेन वळपाक जाय कारण आमी फक्त नाटकां करून फायदो ना नाटकां केली आमी 25 वर्सां पूण आतां नवो प्रेक्षक तयार करपाक जाय जो फुडल्या 50 वर्सांक टिकपाक जाय मागीर त्या प्रेक्षकां मेरेन आमकां पावपाक नाका सो तुका कळटा आसतलें आमी नक्की कितें करपाक सोदतात आय एम गेटिंग अ हिंट बट म्हाका दिसता आमच्या प्रेक्षकांकूय पावलां आसतलें आनी म्हाज्या पुराय जे पळोवपी आसा तांच्या कडच्यान कला चेतना आनी ही ऑब्वियसली टीम जी आसा तुमची जी हांगा बसल्या आनी ऑब्वियसली जी भायर आसा सपोर्ट करता जी तुमकां युजली आमकां थिएटराचेर वयर हेजेर फ्लोराचेर दिसता थोडे बॅक एंडूय दिसता थोडे सकयलूय लायटी सावंड बीन सगळें एडजस्ट करता देर इज अ एंटायर मशिनरी इकोसिस्टम जो म्हाका दिसता कला चेतनान सक्सेसफुली क्रिएट केला आय वूड लव टू सी मोर ऑफ कला चेतनाज अशी संस्था आनीक बाकी कडेन जावची आनी एक सक्सेसफूल इकोसिस्टम जावचो हेंच हांव म्हाका दिसता देवा कडेन मागूं शकता पुंडलीक नायकाच्या नाटकान एक खंयच्या तरी फी विचित्राच्या जात्रा खंयच्या तरी नाटककार निमणो सांगता की हांवें तुका नाटक दवरलां आनी म्हाजी न्हीद खळ्या हांव म्हणटा की तुमची न्हीद खळू म्हणून तशें म्हणटा हें नाटक पळयलां न्ही गोंयकारांनी पळोवचें आनी
गोंयकाराची न्हीद खंयची जाल्यार आमच्या नाटकाचो ह्या नाटकाचो आय थिंक राजदीप अँड युअर एंटायर टीम म्हाका दिसता आय कुडंट हॅव अ बेटर प्रोग्राम ऑन वर्ल्ड थिएटर डे विथ कला चेतना अँड विथ गांव जाला जाणटो बिकॉज म्हादय इज प्रॉमिनंट. जशें म्हाका दिसता पुराय नाटकान न्ही तुमची ते कळसुलीशी आसा पळय थंय, इट लिटरली लुक्स लायक तो देव. If that was the message that you wanted to deliver, the message was delivered successfully to me. आणि म्हाका दिसता जे प्रेक्षकांनी आयज पर्यंत हें नाटक पळयलां वेगवेगळ्या थिएटरांनी तांकांय तो देव दिसला आसतलो. फक्त त्या देवाची पुजा करा आणि ताजे आशिर्वाद घेया, हेच म्हाका दिसता ह्या दिसा हांव मागूंक शकता. प्लेजर इट वॉज टू हॅव एन इंटरेक्शन. आणि म्हाका दिसता अशी वेगवेगळी नाटकां येतली तेन्ना आमी परत आपटोया, मेळुया आणि अशेच गजाली करूया. तो मोग असो मेळून आमकां लोकां मेरेन पावपाक. प्लेजर. देव बरें करूं. थँक्यू.